सगळ्यांक होळीची मनमीत परबी म्हजे कडल्यान। महालक्ष्मी देवी ही आमची ग्रामदेवता आनी तिजी कृपा सगळ्यांचेर आसची ही हांव मना काळजान मागणी करता। देव बरें करूं। पहिली म्हणजे हांव महालक्ष्मी देवीक नमन करता आनी साश्टांग नमस्कार करता। ही आमची ग्रामदेवता पणजेची आनी सगळे पणजेकार हिका मोठे भावनेन बसता आनी वर्स पद्दती प्रमाणे आमची पणजे शिगमोत्सव समिती जी आसा ती आता 35व्या वर्सा पदार्पण करता हो शिगमो साजरो करपाक। काल होळी जाली, आज धुळीवंदन आसा। आज धुळीवंदनाच्यान आमी तिजो आशिर्वाद घेवन तिजो कृपा आशिर्वाद ठरून आमी आतां आझाद मैदानाचेर होळी खेळटले। सगळे पणजेकारूच न्हय, पणजेकार आसतलेच पूण ताज्या भायर सगळे गोंयचे लोक तशेंच जे पर्यटक येतात, ट्युरिस्ट येता ते बी मोठे भावनेन थंय सामील जाता आनी हाजो एकूच आमचो उद्देश आसता की एकतेन सगळ्यांनी मेळून ही होळी खेळची म्हणून। आनी तें प्रतीक तुका आज आझाद मैदानाचेर गेल्यार दिश्टी पडटा। आनी पणजे शिगमोत्सव समिती सदांच एकतेन काम करीत आयल्या। हांव पणजे शिगमोत्सवा वतीन सगळ्या गोंयकारांक आज होळीच्या निमित्यान, धुळीवंदनाच्या निमित्यान उनुनीत परबी दिता आनी अशेंच एकतेन आमी सगळे रावन प्रत्येक भाव भयणांक, तरणाट्यांक, जाणट्यांक, भुरग्यांक सगळ्यांक मोठे उमेदीन होळयेची परबी दिता आनी देवा लागीं मागता की सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य लाभूं आनी असोच आमकां साजरी करपाक प्रत्येक वर्सा देवान आमकां अशीच उमेद दिवं हें म्हणून हांव परतून एकदां शुभेच्छा व्यक्त करतां।